आज गोमंतकाचेर फेक न्यूज आयल्या ते पळोवन वायट दिसता. खंयचें काम सुरू करता आसतना खूब गोश्टींचो विचार करचो पडटा. जवळ जवळ 1 कोटीचें काम सँक्शन जावन टेंडर जावन त्याची वर्क ऑर्डर घेवन आज 2.5 म्हयने जाले. ताका जे डिले जाला ताका कारणां वेगवेगळी आसता. ते कोणी मुद्दाम जावन डिले केलो अशें ना. मदीं पावस पडपा लागलो त्या खातीर डिले जाले. त्या नंतर आमचो वार्षिक प्रोग्राम आसता बांदोडकर ग्रावंडार, ताका लागून 8 दीस जाले. आनी त्या नंतर एक विचार आयलो जे म्हजे बरोबर बांदोडा विकाचे मेंबर आसा, फुटबॉल लवर आसा, देशी खेळ खेळणारे लोक आयले आनी म्हणपाक आमच्या खातीर थंय प्रोविजन तूं कितें करूं शकता काय कितें. आनी सहज विचार आयलो की जर ते सगळ्यांक घेवन जर मुखार वतलो आसत तर युनीक ग्रावंड तयार करपाक आसा ते एरियेक युनीक ग्रावंड. कारण देवान आमकां विचार दिल्या, देवान आमकां विचार करपाची दिशा दिल्या. ती विचाराची दिशा योग्य मार्गान गेली आनी बरें काम जर खंय तरी जाता आसत आनी 2-3 खेळांत जर तेतून वेगळेपण येता आसत जाल्यार नक्कीच ते खेळ थंय खेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर थंय मुद्दाम सांगपाक म्हाका आनंद दिसता. खरें म्हणजे ही न्यूज आज आयल्या, पूण 3 दिसां पयलीं आज म्हाका 3D प्रेजेंटेशन 2:30 म्हज्या ऑफिसांत आसा. हांव आतां सुद्दां आवर्ते घेतलें त्या खातीर, कारण म्हाका एका एक मिटींग आसा, 2 एक मिटींग आसा आनी 2:30 हें 3D प्रेजेंटेशन आसा. आनी हो एक युनीक ग्रावंड गोंयांत आसतलो फोंडेकारांचो आनी बांदोडकारांचो, स्पेशली बांदोडकारांचो भाऊसाहेब ग्रावंड. आनी कमीत कमी खर्चान बरें कितें दिवपाचो तो प्रयत्न सुनील ढवळीकार आनी त्या भागांतल्या सगळ्या लोकांचो आसता. एक म्हणजे थंय आमी अशें करिना की क्रिकेट पीच टीवी टर्फ प्रॅक्टीस पीच करप. देशी खेळांतलो सद्या कबड्डी खेळ खूब वयर गेला, त्या खातीर एक स्मॉल कबड्डी ग्रावंड करप. आनी त्या शिवाय जो बॉक्सांत फुटबॉल स्टेडियम येता कंप्लीट विथ लायट अरेंजमेंट एवरीथींग, तो एक फुटबॉल ल्हान स्टेडियम करप अशें आमी ठरयलां. जसो रिबंदर आसा, खूब कडेन आतां AC सुद्दां आसा, ते स्टेडियम AC सुद्दां जाल्या. आनी आमकां युवा वर्ग मुखार गेल्लो जाय. फक्त खेळ्ळो म्हणून जालो, ताका योग्य प्रॅक्टीस दिवपाक जाय, योग्य मनशांनी कोचांनी तांकां घडोवपाक जाय अशा हातूंतल्यान केल्या. त्या शिवाय सादारण 6,000 स्क्वेअर मिटर एरियेन ल्हान ल्हान भुरगीं जीं खेळपाक जाय, म्हणजे सादारण 2 वर्सां वयलीं 3 वर्सां वयलीं, तांचे खातीर स्पेशल प्रोविजन केल्लें आसा. एक स्टेज थंय येतली, तिचें प्रोविजन केलां. आनी सुंदरताय वाटयता आसतना जो सकयलो ट्रॅक आसा तो ट्रॅक आमी हांवें स्वता केरळांत जे ITCचें हॉटेल आसा आनी तांचो एक सायकल ट्रॅक आसा तो हांव स्वता पळोवन आयलो. हांवें स्वता इंजिनियरांक थंय धाडले आनी इंजिनियरांक धाडून ते सगळे नोट केले नंतर तसो ट्रॅक जो सकयल्लो ट्रॅक जो ग्रावंडा वयलो नवो आमी ट्रॅक करता 2.5 मिटराचो, तो ट्रॅक आमी तसो करपाचो ठरयलो. म्हणजे एक युनीक चलपा खातीर आमकां पादचारी जो आसता मनीस जो चलपा वता त्याच्या खातीर एक वेगळेपण थंय हाडपाचें आमी ठरयलां. वयलो ट्रॅक जो आसा तो मागीर करतले, सकयलो कंप्लीट करून मागीर वयलो करतलो. वयलो टोटल कंप्लीट एक सायड नवी घालतले आनी उरिल्लो ट्रॅक हे करतले. त्या शिवाय बसपा खातीर ते अर्दवट स्थितीन आमी जे सोफा केल्या ते सगळे ब्युटिफिकेशन करतले. त्यानंतर कंप्लीट पेंटींग करतले आनी हें काम ह्या म्हयन्यांतूच चालू जातलें. ऑलरेडी ताची वर्क ऑर्डर जी ट्रॅकाची वर्क ऑर्डर आसा ती बाब देसायाक मेळ्ळ्या बोरयेच्या श्याम. आतां हें काम करपा खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज
आमचो आर्किटेक्ट गोम्स पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो, ताचे सकयले ताचे हातसक प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर पार्सेकर, त्यानंतर जी एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांगा आसा ती ओरिजिनली फ्रॉम पोंडा, मॅरीड इन पंजीम एरिया, ती इंजिनियर मानेकार, ताजे सकयल आमचो अरविंद फट्टे, आणि सगळ्यांत म्हत्वाचो हाका जो सपोर्ट दिला तो माननीय मंत्री बाब निलेश काब्राल आणि माननीय मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, आणि हाका सपोर्ट दिल्ल्यानूच हें काम फोंडेकारां, हांव अशें म्हणना फक्त बांदोडकारां, कारण थंय जे लोक येता आज जवळ जवळ 1000 लोक सांजचे आनी 1000 लोक सकाळचे येता, ते सगळे फोंडा तालुक्यांतले अंत्रूज म्हालांतले आसात आनी थंय येवपाकूच जाय. पूण तांचे खातीर सोयी करता आसतनाच यंग जनरेशना खातीर कितें सोयी जाय त्यो करपाचें ठरलां. त्या खातीर ज्यो अश्यो फेक न्यूज आसा ताचेर लोकांनी चड लक्ष दवरचें न्हय. हो जो ग्रावंड आसा ताचेर पूर्णपणे सगळे आमच्या गांवचे जे पंचायत आसा, गांवचे जे लोक आसा, त्या शिवाय बांदोडा यूथ आसा, त्यानंतर तांचे मेंबर्स आसा, ते सगळ्यांचें लक्ष आसा. कोवळेचे भागांतल्या लोकांचें लक्ष आसा, कोवळेचे सरपंच पंच सगळे तातूंत इनवॉल्व आसा, तांचे खातीर तोच ग्रावंड आसा. आनी त्याच प्रमाणे जो ग्रावंड आमी आतां कोवळे करपाचो ठरला ताजे चडशे गोश्टी पूर्णत्वा कडेन व्हेल्ल्यो आसा. एकदां NOC गव्हर्मेंट मालकाची मेळ्ळी त्या बरोबर तेंय काम चालू जातलें. त्या खातीर अशा गोश्टीर विश्वास दवरून लोकांनी वचचें न्हय. थोडो डिले जाला तो कोविडा लागून जाल्लो. आतां परत जो डिले जाला तो आमी 3D हे पळयतल्यात आनी त्या नंतर डिसिजन घेवन काम चालू करता. बंद गोंयांत, नॉट इन पोंडा तालुका, एक युनीक ग्रावंड तुमच्या खातीर, सगळे खातीर, म्हज्या माध्यमांतल्यान आसूं, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आसूं, किंवा मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान, किंवा PWD मिनिस्टराच्यान आसूं लोकार्पण जाता. मदले काळात यूज करपाक मेळटलें काय म्हणून ग्रावंड भायल्यान फक्त जेन्ना सकयल ग्रावंडार काम चल्लां तेन्ना आमी फक्त भायल्यान दवरपाचो प्रयत्न करतले. इवन तुमी आतां जो आमचो हॉल आसा तो पळयले नंतर तुमकां कळटलें कमीत कमी खर्चांत काय बरो पावतले. सो एकंदर कितलो खर्च जातलो म्हणून सादारण आमचो आतां ऑलरेडी 1 कोटीची वर्क ऑर्डर दिल्या. दुसरी वर्क ऑर्डर सादारण 1 म्हयन्यान दितले, ताजो सादारण 1.5 आमी अपेक्षीत दवरता. इंडोर बीन सगळें आयले भितर तातूंत फुटबॉल तो फुटबॉल इंडोर स्टेडियम न्हय तो, इंडोर फुटबॉल ते बॉक्स टायप. पूण कबड्डी नॅशनल लेवलाची आसता आनी क्रिकेट पीच आसतली हेची दुसरी टर्फ प्रॅक्टीस पीच. लोकांनी विरोध केला आनी हांगासर तळावले, त्या संदर्भात तुमचें कितें म्हणणें आसा तें म्हणटा थंयच्यान ते टॉवर हो लोकांनी मागिल्लो. पयलीं महालक्ष्मी स्कुलाचे हेडमास्टर कमिटी आनी तो टॉवर मागिल्लो, आनी तो टॉवर महालक्ष्मीच्या आस्थापनांत कॅम्पसाक घालचो अशें आमी ठरयल्लें. आज मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेटान आमच्या वेगळें डिसिजन घेतलां, आनी हें डिसिजन अशें आसा की ज्या कडेन गव्हर्मेंट जागो आसा त्या गव्हर्मेंट जागेंत हो टॉवर घालचो, आनी जेणे करून तो जो रेवेन्यू मेळटा तो गव्हर्मेंटाक येवचो अशें एक धोरण आशिल्ल्या कारणान तो टॉवर थंय जाला. टॉवराची मागणी ही लोकांची आसा. जे काही भुरगे काल म्हजे कडेन आयिल्ले तातूंतल्या त्या हांवें ताका सहज एक प्रश्न केलो की तुजीं भुरगीं हांगा शिकता काय कितें, आनी तूं मागीर सरप्रायज ताणेंच आन्सर दिली आपली दोनूय भुरगीं आल्मेडा वता. सो गांवच्या लोकांक बेश्टोच म्हणटा हें करता विरोध करपाचो म्हणून. म्हाका हांव ताचेर कांय उलयना, कारण गांवच्या लोकांनी आपली भुरगीं जर बरी जावपाक जाय जाल्यार इंटरनेट इज अवेलेबल एट डोवर स्टेट आसपाक जाय. इंटरनेट सेवा आनी इथरनेट, BSNL ही इंटरनेट सेवा तुमी जर घेतले जाल्यार तुमचे कडेन सादारण सुरवातीक 10,000 रुपया जाय, आनी तेन्ना जर मंथली सादारण 1200 रुपया ताचें भाडें येता. हें तांकां परवडटलें कितें काय कितें, कारण तळावली वाडी पंचायत ही सगळ्यांत गरीब पंचायत. आडपय आगापूर पंचायत ही गरीब पंचायत आसा. काही भाग आमचो कोवळेचो धवळी म्हणून आसा पळय, तातूंत थोडे मिडल क्लास आसा. पूण आमची जी एरिया आसा मडकय, कुणय, बांदोडा पंचायत हे सगळे गरीब जनता आशिल्ल्या कारणान तांकां कमीत कमी खर्चान
बरे सेवा कशी दितली हें पळोवपाचें कर्तव्य आमचें आसा. लोकांनी एका खतपाणी घालचें न्हय अशें दिसता, कारण शेवट सुदीन ढवळीकराची किंवा थंयच्या सरपंचाची किंवा त्या प्रिंसिपालाचीच भुरगीं थंय शिकचीं ना. थंय शिकतली ती गरीब लोकांची भुरगीं, आनी ती बी वाडी, तळावली, आडपय, आगापूर ह्या पंचायतींतलीच भुरगीं थंय येता, आनी थोडी बोरयेची भुरगीं थंय येता जी सामकी गरीब आसा, ST समाजाची आसा, OBC समाजाची आसा, आनी इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड समाज जो आसा तांची आसा. त्या खातीर अश्यो गोश्टी दिवप हें सरकारा बरोबर सुदीन ढवळीकराचें, पंचायतीचें, सरपंचाचें सगळ्यांचें काम. सर ल्हान भुरगीं थंय शिकता तांकां इफेक्ट जावचो ना? म्हाका सांगा तुमी, हांव तुमकां मिडियाकूच प्रश्न विचारता. बरो प्रश्न तुमी काडला. आतां तुमी 1978 जेन्ना TV आयले गोंयांत, एशियाड जालो तेन्ना आमकां सगळ्या, तेन्ना आमी भुरगे, हांव 22 काय 23 वर्साचो, तेन्ना आमकां सांगलें की 3 मीटर सोडून तुमी बसा नाजाल्यार तुमचे दोळे पिड्ड्यार जाता म्हणून. आमचे काय दोळे पिड्ड्यार जावना, आमी आतां 65. सो असल्यो गोश्टी काणयो पत्रकारांनी आनी मिडियांनी विचारचे न्हय अशें दिसता. आतां लोक TV म्हाका दिसता 2 मिटरां भितर बसून पळयता. थोडे वॉट्सॅपाचेर असो दोळे मुखार 25 सेंटीमिटराचेर पळयता, कंप्युटर 20 सेंटीमिटराचेर पळयता. खुद्द आमचो लोकमताचो पत्रकार आसा म्हज्या मुखार, ताणें सुद्दां 50 सेंटीमिटराचेर आपलो मोबायल धरला. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता, तुमी सगळे तुमचो मोबायल कानार लायता, रेडिएशनां तुमच्या कानांत आपटता काय कितें? तुमी जो मोबायल तुमच्या बॉल्सां लायता त्या बॉल्सांत तुमकां रेडिएशन आपटता कितें हें तुमी म्हाका सांगचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.